मिळालेल्या माहितीनुसार शिवाजी नाईक सुवातेवेल्यान वचत असताना सेजा वेदांताच्या पीक आयर्न प्लांटाच्या विभाग 2 गेटीवयल्यान एक ट्रक वेगान गेलो। भौशीक रस्त्यावेल्यान ट्रक वेगान गेल्ल्यान शिवाजी नाईक हांणी गेटीर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक सदर ट्रकाचो क्रमांक नोंद केला काय अशें विचारले तेन्ना ते आपले काम न्हय अशें सुरक्षा रक्षकान सांगले। ह्या कारणावेल्यान दोगां मदीं बाचाबाची जाली। उपरांत हेर सुरक्षा रक्षकांक आपोवन गेटी भितर व्हरून आपल्याक मारहाण केली अशें शिवाजी नाईक हांणी सांगलां। ह्या मारहाणीत आपल्या गळ्यांतली चेन गायब जाल्ल्याचो दावोय नाईक हांणी केला। दोग जाणांक भुरग्यांक मरे तसं हायट्रक ओडीतले आसले आमचे सेजा गांवाचे हायट्रक ओडीतले आसले म्हणून कारण तेंच्यांनी तेका विचारले अरे तूं शेगडी तूं तेंकां आडोवंक शकला अरे ते गेले मरे आपणे हात केलो म्हणून शेगडी म्हणून हे देवाना फुडें तो शेगडी आनी भिवूनच बाबडो हांगासर ह्या हितूर पावलो तेंच्या हावसान सेजा गांवाच्या हावसान पावता आमी बरे हथंय पावल्या तेजे हावस सोडून जवळ जवळ म्हाका ते एक 50 ते 100 मिटराक पावले आमी हांव आनी प्रदीप आवाज आमच्या भुरग्याचो होता म्हणून आमी येयले परतून येतकूर तांकां विचारलें अरे कितें जालां रे हांवें शेगडीक असो दुखोलो टच केलो तुमी थंय शेगडीक दोन जमाना काडून तुमकां शेगडीक दवरपाक जमाना काडून इवन सगळें जालें जातकूच सगळे निभावतकूच हेंचो वर करी पळय 2 जीपी हांगासर 2 जीपी भरून हाडून शेजा गांवांत एकट्याक म्हाका ओडीत भितर व्हरप रे म्हाजी 8 लाखाची सरपळी तोडली 8 लाखाची सरपळी तोडली पळय हांगा म्हाका डॅमेज जाला सोले पांयांक डॅमेज सगळ्याक डॅमेज हांगासर डॅमेज आनी म्हाजी गोवटी हे केली म्हाजे सगळे पळय काय जावन गेल्या। ह्या घडणुकेक लागून सुवातेर थळाव्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ल्यान सेजा PIP गेटीर तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें। तशेंच सुमार 3 वरां खातीर येरादारी ठप्प जाल्ली। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार हाजीर रावन परिस्थिती जाग्यार हाडली। नाईक हांणी पुलीस कागाळ केल्या। सेजा गोवाची 2 क्रमांकाची गेट कायमची बंद करची तशेंच सुवातेर एक कायमचो सुरक्षा रक्षक नेमचो अशी मागणी नावेलीचे सरपंच खुशाली नाईक हांणी केल्या। आमचे नावेलीन जे शिवाजी नाईक एक्स सरपंच विलेज पंचायत नावेली एका जी आयज मारहाण केली वेदांता लिमिटेडच्या सेक्युरिटी प्रोजेक्ट इन्चार्जान तेजेर कारवाई ही जावपाकूच जायी आनी तेजेर कारवाई म्हणजे ती खर कारवाई जावपाक जायी। आनी दुसरें म्हणजे वेदांतान जी ही पब्लीक रोडा कडेन जी लोकांची वाट आसा लोकांचो रोड आसा तेजे मुखार जी गेट उबी केल्ली आसा ती गेट मेन म्हणजे बंद जावपाक जायी हो म्हाजो साक्षात हें आसा डिमांड आसा। दुसरें म्हणजे जी आतां शिवाजी नायकाची जी चेन गळ्यांतली मोठी एक चेन आसली ती ना जाल्या ती वेदांताच्या प्रिमायसिसान ना जाल्ली आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट सेजा वेदांतान घेवपाक जाय इतकेंच म्हजें म्हणणें आसा। ह्या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करतात। IDX गोवा खातीर सांखळेच्यान दिनेश करपे।